पयले सुवातेर हांव जेजूक आनी वालांगाट सायबिणीक सपना साहेबाक आनी सगळ्या संतांक आनी म्हजे गोंयचे भाव भयणांक आनी दुसरे आमगेले जे सपोर्ट करपी भावांक भयणांक मागता एक बरी तांकां भलायकी. कारण आज गोंयच्या लोकांक आनी इंडियेच्या जायत लोकांक सचिन ब्रदर्स म्हणटी फुटबॉल गेम आयएसएल वचपाक गेलो मागणें आहलें आनी आयज 10 जाणां मागण्यांनी जेजून सायबीण बायन आमकां हो एक व्हडलो गिफ्ट दिलो. पूण हो गिफ्ट मेळपाक होल आनी सोल मुगेली दू वालांका आलेमांव ताणें इतलो प्रश्न ह्या क्लबा लागून मांडला. कितले फावटी तें जुरी, कितले फावटी तें सुप्रीम कोर्ट, कितले फावटी हायकोर्ट तें आख्खेंच सारकें म्हणजे इतले तेणें त्रास काडले हो क्लब परत हाडपाक, हो क्लब मुखार व्हरपाक. आयज मुगेले दुय वालांका व्हरी आनी मुगेलो पूत मातसो तो ना तो सावियो आनी मुगेलो नातू चलो आदित्य हेमी खूब आनी खूब म्हणटे त्रास काडले आनी आमगेलो जो क्लबाक सगळें मेंटेनन्स बी सगळें कोता म्हाका दुसरो आमगेलो तो फुटबॉल चोवपी आमगेलो रिचार्ड आनी दुसरे आंगाचेर आशिल्ले सगळे. मुगेली बायल येयला तेका एक फुटबॉल म्हळ्यार निंदपणां. सो आमगेले भुरग्यांकूय फुटबॉल म्हळ्यार निंदपणां. आज तेंकलें ना आमगेलें कोण तें एंजल ते दोगांय आहाय तिगांय आहाय लिंदा आंतोनियो आनी मानेल. पूण आमचें कित्याक फुटबॉल म्हणटा तो आमगेलो सारको काळजांतल्यान आमी आतां समज आतां आमचो टायम जालो पूण फ्युचर जेनरेशन पासून आमगेलें फुटबॉलाक मुखार वचत रावतलें म्हाका दिसता. कित्याक हो फुटबॉल पण म्हणटा तो आमच्या आंगार येवपा एकूच कारण आमगेलो बापूय ब्राज जालेमो एक आसलेलो काब पुर्तुगेज टायमाचेर तें सोडून तो रेफ्री जालो आनीक मुगेले दोगूय आंकोल आयज सोंपले ते जुआंव बातिस्ट पेरांव आनी क्रूज पेरांव हे दोगूय बरे फुटबॉल प्लेयर. सो तेमगेलें तें सगळें मेळून आयज आमच्या हांगा आयले. हांव मुगेलो सोंपलेलो भाव सियाब्रो, सोंपलेलो भाव क्रूजवेल, सोंपलेलो भाव आल्दोनास, आमी सगळे फुटबॉल खेळपी वचपी भाव मुगेलो जोगोजीन पासून फुटबॉल खेळपी. आमी तेन्ना आमचे बूट आमी व्हरोन जाल्ले, फुटबॉल आमी व्हरोन जाल्लो. त्या टायमाचेर चड भिकाचो बी फुटबॉल तो त्या टायमाचेर कोण सापड करून आहलो, आमी सगळें करून जाल्लें. पूण आयज सगळे प्लेयरांक जायते भाशेन जालां आनी आयज जरी तरी गोवांक तरी आयज हो दीस मेळ्ळा जाल्यार लोकां मागण्यांनी आनी लोकां मागणी म्हणटकूच देव तुका जाय देण दिता. आनी चड करून तुमी सारके प्रेस ते तुमी आमचे बारा सदां आहाय कसले कामां. सो हांव मागोता आवडयता जेन्ना तुमी हो क्लब तर मुखार वयतलो तुमी आमकां बरो सपोर्ट करपाक जाय. जाणा हो क्लब 5 वर्स फुडें गेल्लो जर तरी मुगेली दू वालांका आलेमांव ना तें तरी कोर्टां वचना हो क्लब आमकां पोतो मेळना. कित्याक पॉलिटिकली आमचो क्लब भायर उडयल्लो पूण जेन्ना तें कोर्टान गेलें आनी त्या कोर्टान आनी वचोन आनी कोडे क्लब पोत हाडलो आनी आयज तेका लागून हो क्लब आयज एकदम मुखार वयता. आनी आयज हांव जाणा म्हाका गोंयचे 4 कोनशांनी फोन येयले, बॉम्बेसून येयले, उटकून येयले. आमी एकदम हॅपी म्हूण की गोंयची टीम पयले फावटी आयएसएला वयतली आनी आयज आमचे टिमीक मागता सगळे गोंयकार भाव भयणांक लागीं तेन्ना एक टीम स्टार्ट जाल्ली तेन्ना तेमगेलो आमकां सपोर्ट जाय. जर तरी लोकांचो सपोर्ट ना जाल्यार प्लेयरांकूय खेळपाक तितली मजा येना.
सो प्लेयरांचो आमकां लोकांचो सपोर्ट जायो आनी आमकां चड करून प्रेसो सपोर्ट जायो हें मुखार दवरलें. आनी हांव सगल्यांक जे क्लबा कडल्यान जो कोण सपोर्ट केला आनी सदां सपोर्ट आसतलो तें सगल्यांक हांव कागदांतान नांव काडटा, सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव मागतां जेजू कडेन आनी सायबीण मांय कडेन जे आमचे जे आतां चिंतना आहाय जावं म्हणजे दुयेची वालांका जे प्लेयर हाडपाक वो म्हजो नातू आदित्य प्लेयर हाडपाक म्हाका जावं कोण आहाय ते भायर मागीर प्लेयर हाडपाक आमकां देवान बरी संदी दिल्या पुरो आनी देवान चिंतल्या पुरो आनी प्लेयर हाडटाचे बरें जाल्यार आनी एक ISL एक बरी गेम आमी गोंयकारांक दाखयतले म्हूण हांव सोदता. आनी तुमी गेलो प्रेसाक गेलो सदांच सपोर्ट आसता म्हूण हांव सोदता. आनीक एक पावट जेजूक आनी सायबीण मांय वालांक मागीर हांव म्हजी कागदांतल्यान आर्ग दितां आनी तेंगेलें बेसांव आमचेर पडपाक मागता जेजू कडेन आनी सायबीण मांय कडेन आनी सगळे बरे बरे प्लेयर खेळोन आज ISL एक गोंयकारांय एक मुखार वचपाक आनी तुमी सगळे प्रेस सपोर्ट करतले गोंयचे लोक सपोर्ट करता म्हूण मागून हांव ही दोन उतरां दाखयतां. This is a dream come true for all the people of Goa, and my gratitude to Tata, Jamshedpur FC and AIFF for giving us this license, the sporting license to participate in the Indian Super League. I think that Rome was not built in a day, and legacy takes a lot of hard work, dedication, commitment and support. And this is something Tata Steel and Jamshedpur FC has seen in a club founded by this man, Churchill Alamau, and his brothers and the entire family. I just want to say that this entire partnership is built on trust, it's built on good faith, and at the same time we have taken over the responsibility to play the players who are contracted with Jamshedpur FC and the coaches as well. And obviously there are a lot of players which Churchill Brothers has. The goal of Churchill Brothers has always been to give a platform to Goans, and that is where we belong. आणि एक स्वतः आसलोलें की एक नीज गोंयकारांगे क्लब ISL जाय म्हणून. So with I think with great humility and gratitude, I think I thank everyone, and to the media who's always asking by केनो जाता Churchill Brothers जाय केनो जाता. So finally the day is come with everybody's blessings, and there is an agreement which is made between Jamshedpur FC, Tata and Churchill Brothers. As you all know, Tata Steel is a listed company and there were many things they had to do before this, but I am really thankful, and I would want to read the statement which Mr. D.V. Sundararaman, Vice President Corporate Services, Tata Steel, has said. He said Churchill Brothers FC is a club with real history in Indian football, and we are glad this agreement gives our players and coaches the opportunity to continue playing club football. We are thankful to AIFF and Churchill Brothers for their partnership in making this transition a smooth one. And future is youngsters. So jenna ek club aha आनी तुगेले एक youth सिस्टमान तूं प्लेयर आहे तो ऑटोमॅटिकली तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा टू शोकेस देयर टॅलंट, आनी दॅट इज द गोल ऑफ चर्चिल ब्रदर्स. आय अंडरस्टँड टुडे देर आर लॉट ऑफ डिफरन्सीस इन थॉट प्रोसेस. कोणा दिसता की आंत फुटबॉला आम रावपा न्हू, कोणा दिसता वी नीड टू like not be there or be there. To each his own. I mean, whatever their opinion is, I cannot say much. But I think Churchill Brothers is a club which existed before ISL,
and is existing during ISL. And for me, it's a very, very, very big day because it is my father's dream to play in ISL. And he आज पळय संदी मेळ्ळ्या ताका की ह्या टीम चोवपाक. And even my mother, I mean, तुम चोयला आसतलें, like she's there, on the stadium every time. So yeah, I mean, it's like I told you, we just can't do it overnight, but it will happen. And at a time where, we understand what is football, there are other opinions as well, but we have never ever given up on our dreams. We worked hard, and the beauty of Churchill Brothers is the consistency. It's continued no matter what, ups, downs, challenges, be it, in terms of finances and a lot of things. But, the sport is one quality, or rather football is a quality which teaches you teamwork, teaches you to win and also lose with grace. It teaches you that there is no difference between caste, color, creed or religion. And at the same time, it gives an opportunity to everyone to showcase